आमी दारबांदोडे आसा जे जाग्यार आज ग्रामीण भाग आसा. कुळ्या मोल्या हो ग्रामीण भाग आसा आनी कदंबा जी बस आसता कुळ्यांच्यान मडगांव वचपाची वाया टू फोंडा, कुळे मोले फोंडा आनी मडगांव हे जी कुळेंच्यान पावणे 8 सुमार बस सुट्टा. ते बस हांगा सदांच मोडलेली मेळटा, रस्त्यार उबी रावल्ली मेळटा, डिझला बंद पडलेली मेळटा जावं केन्ना. आनी जी बस हांगा डेपोंतल्यान धाडटा ती टोटली ओल्ड बस धाडटा आनी फुल्ल वयता टोटल बस. जी बस कदंबा बस जी आसा तांकां नुकसानी वचना, पूण बस धाडटना हांगा कुळ्या गांवाचेर हे डिपार्टमेंट अन्याय करता. जी बस धाडटा मोठो पावस पडलो जाल्यार ते बस भितरल्यान गळटा, सत्री घेवन बसची पडटा. अशे तरेन बशी हांगा धाडटा की ओल्ड जाल्ली बशी धाडटा. आयज हांगा दारबांदोड्यार जी बस बंद पडल्या ती लोड घेना अशें कळयलें आसा आनी ती लोड घेना खातीर हांगा बस दारबांदोड्यार बंद पडल्या. हांगच्यान जे पॅसेंजर फूल पॅसेंजर आसलेले ते एका लिफ्ट दाखोवन बाबडे कामाक गेल्या, थोडे भुरगीं कॉलेजी वचपाक कॉलेजी गेल्या. पूण अशे तरेन तरी ग्रामीण भागाचेरूच हो अन्याय कित्याक? कदंबा इतली ग्रामीण भागांतल्यान जी कदंबा वयता ती टोटली फूल वयता, लॉस म्हणटा ती ना ही बस. तरी ह्या गांवांचेर अन्याय करता आनी जे जाग्यार चड बशीची गरज आसा आनी चड बशी चलता त्या जाग्यांनी बरी बशी घालता, इलेक्ट्रीक घालता जावं बरी घालता. हांगा ह्यो अशी बशी बंद करून हांगा इलेक्ट्रीक बस घालची. गोमंतक टीव्ही खातीर दारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.